मडगावचो कार्निवाल जालो मात तांचे कवित्व अजून उरला। कार्निवाल मिरवणुकीच्या रुटावेल्यान सुरू जाल्लो वाद हायकोर्टात अजून चल्ला। फातोड्डेच्या कुस्तोदियो डायसान हे प्रकरण आधी कोर्टात व्हेल्ले। ते याचिकेचो निकाल लायतना हायकोर्टान मडगावचो कार्निवाल फातोड्ड्या करूंक लायलो। निवाडो दितना कोर्टान 20 फेब्रुवारीक निरीक्षण नोंद केला ते अशे। मडगाव कार्निवाल आयोजन समितीचे वांगडी हे मडगाव पालिकेचे वांगडी, ताका लागून पालिकेन घेतिल्ल्या ठरावा आड ते वचूंक शकनात। ताचे वेल्यान कार्निवाल आयोजन समितीचो अध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वा कोर्टात गेलो। 22 नगरसेवकांतल्या 12 कावन्सिलरांचे एफिडेविट ताणे आता कोर्टाक दिला। पालिकेन फातोर्डा रूट फायनल करपाचे थारावूच घेवंक नाशिल्लो म्हूण ताचो दावो। थाराव नंबर 4932 खंय बदल करून कोर्टा मुखार दवरलो। सोमारा अर्ज सुनावणेक आयलो तेन्ना कोर्टान हे गजालीचेर खर प्रतिक्रिया दिली। कोर्ट म्हणटा असो प्रकार घडला आसत जाल्यार तो सिरियस। 20 फेब्रुवारीक सुनावणी सुरू असताना कोणेच थाराव बदलून कोर्टा मुखार मांडला म्हूण कित्याक सांगले ना। कोर्टान केस 16 मार्चाक दवरल्या। नगराध्यक्ष पूजा नायक आणि याचिकादार कुस्तोदियो डायसाक थारावाच्या सत्यतेविशीं एफिडेविट दिवचे म्हूण कोर्टान अर्ज दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।